नमस्कार. कांय व्यक्तिमत्वां आपल्या जिवितांत आयिल्ल्या आव्हानांतल्यान संघर्शांतल्यान आपलें व्यक्तिमत्व घडयतात आनीक फुडल्या पिळगे खातीर आदर्श घडोवन दवरतात. अशी व्यक्तिमत्वां ही भुरगेपणांतलो संघर्श हो नकारात्मक नदरेंतल्यान घेनासतना सकारात्मक नदरेंतल्यान घेवन ताचेर वाट काडीत मुखार वतात आनी फुडले पिळगेक वाट दाखयतात. अशेंच एक व्यक्तिमत्व म्हणल्यार श्री महेंद्र रामचंद्र फळदेसाय. आमी तांचे कडेन भासाभास केल्ली. पयल्या भागां भितर आमी जाणून घेतिल्लें तांचो जल्म, तांचें भुरगेपण, तांचें शिक्षण, सुरवेचें शिक्षण. आनीक आयज आमी जाणून घेतले तांच्या पिरायेची ते 70 आतां उपतात अशा वेळाचेर की एकूणच शिक्षण क्षेत्रां भितर तांणी जें योगदान दिलें, संस्कृतीक क्षेत्रां भितर जें योगदान दिलें आनी खेरीतपणान लोककलेच्या मळाचेर आनीक संघटन आयोजन अशे खेळ अशा वेगळ्या वेगळ्या मळांचेर तांणी जें योगदान दिलां ताचे बद्दल आमी ह्या दुसऱ्या भागां भितर जाणून घेवपाचे आसात. उद्देश इतलोच आसा की आयच्या पिळगेन ह्यो सगळ्यो गजाली जाणून घेवच्यो. कारण 70 वर्सांचो हो इतिहास, 70 वर्सांचो हो संघर्श, 70 वर्सांचें कर्तृत्वी जिणेचें भांडवल जें आमकां मेळटा आनीक तें आमी मुखार व्हरपाचें आसा. ती लिगसी आमी सगळ्यांनी मुखार व्हरपाची आसा. आनी म्हणून आमी जाणून घेतात की जे संघर्श आयले त्या संघर्शांतल्यान तांणी मार्ग कसो काडलो. महेर भाऊ, ह्या दुसऱ्या भागां भितर परतून एक फावट तुमकां येवकार. आमी पयल्या भागां भितर तुमचो जल्म, तुमचें सुरवेचें भुरगेपण, तुमचें शिक्षण ह्यो सगळ्यो गजाली आमी समजून घेतल्यो. कशे तरेच्या संघर्शांतल्यान त्या वेळाचेर तुमच्या आईन खेरीतपणान तुमच्या सगळ्या भावनांक तुमकां वाडयली, शिक्षण दिलें आनीक तुमच्या पांयाचेर सक्षमपणान उबें रावपाची तुमकां शक्त दिली, तांक दिली. फाटल्या भागां भितर जेन्ना सोंपते कडेन आमी पाविल्ले तातूंत भितर आमी पळयलें की तुमी 10वी श्रद्धांतल्यान पास जाले उपरांत म्हणजे तेन्ना 11वी अर्थांत मागीर तुमी प्रायमरी टिचर्स कोर्स केलो मडगांवां येवन आनी तो पयल्या वर्गांत तुमी पास जाले आनी त्या उपरांत तुमी शिक्षक म्हणून रुजू जाले. तो अणभव कितें आशिल्लो? जून 1973 आमचो रिजल्ट आयलो, सॉरी 74 रिजल्ट आयलो आनीक जुलय म्हयन्याक त्या वेळार पंतप्रधान इंदिरा गांधी आशिल्ली आनी तिणें एक बेकारी हटाव योजना काडिल्ली. त्या बेकारी हटाव योजनेक 150 रुपया ट्रेन टिचराक आनी 100 रुपया अनट्रेन टिचराक म्हयन्याक पगार अशे प्रकारची स्कीम आशिल्ली. आनी आमी तयार आशिल्ले शिकून. म्हणटकीर आमकां सगळ्यांक आमी अर्ज केलो. सगळें करून आमकां पणजी मसंदा आंबोरी थंय शिक्षण खातें आशिल्लें. थंय इंटरव्यूवाक गेले. इंटरव्यू जालो आनीक आमचें सिलेक्शनय जालें. म्हजें सिलेक्शन जालें. पगार 150 रुपया म्हयन्याक आनीक ताजे नंतर आमकां हें बी दाखयलें, जागे बी दाखयले. सगळे जागे दाखयतरीच आमी पळयलें काणकोणाक एकूय वळखीचो जागो म्हाका खंय दिसना जालो. म्हणटकच आनी खंय खंय सोदपाक लागलो. सांगे तालुक्यांक साकोर्डा म्हणटा तो एक हें गांव, ज्या गांवाक म्हजी लग्न करून दिल्ली भयण आनी भावोजी जांकां दिल्ली बेळगांव, पूण त्या गांवांत नोकरी करतालो, थंय रावतालें. त्यामुळे म्हाका तें मातशें लागीं दिसलें, म्हणजे निदान भयणीगेर रावपाक तरी मेळटलें म्हणून. पूण तो गांव आशिल्लो नवे साकोर्डे म्हणून. म्हणटरीच हांवें तो सिलेक्ट केलो. ओके, कित्याक नवे म्हणटरीच नवी दिल्ली, नवी मुंबई हें आमी आयकून जाण आशिल्ले. म्हणून नवे साकोर्डे म्हणजे पन्ने तर न्ही, नवीन म्हणटा हांवें तें सिलेक्ट केलें, मान्य केलें. जालें, आयलो घरा. ताजे नंतर आमकां ती ऑर्डर आयली. ऑर्डर येतरी टिचर म्हूण नेमणूक. म्हाका सगळें म्हजें बालपण आनी हें तें सगळें आनी टिचर जावपाची म्हाका दिसलेंच. कित्याक तर एक आमचो काका वासुदेव फळदेसाय, मागीर म्हाका खबर कळ्ळें की आमचो बापूय बी एक शिक्षक आशिल्लो आनी तें एक परशुराम विद्यालय म्हणून पैंगीणी चलतालें. हें म्हाका सुरेश भाऊन म्हणजे तुमचे बाबा ताणें म्हाका सांगिल्लें की आपूण तागे विद्यार्थी, तो आमकां शिकयतालो म्हण. तेन्ना म्हाका ती याद जाली की बापूय बी शिक्षक आशिल्लो, कांय ते काकाय बी शिक्षक आशिल्लो आनी म्हाकाय बी शिक्षक जावपाक मेळ्ळें. हें म्हाका त्या वेळार हें जालें, हांची सगळ्यांची याद जाली आनी हांव त्या प्रमाणे थंय जॉयन जावपाक गेलो साकोर्डा. थंय वच जाल्यार मग गणीत मातशें चुकलें. तें नवें साकोर्डें पळय तें आसा तें नुवें कशें, म्हणजे कशें की रानांतलें. बरें, रानांतलें जाल्यार एक वाट तरी बरी उरूंक जाय. मदें न्हंय आडवी, ह्या बाजून मळें साकोर्डा आनी त्या बाजूच्यान न्हंयची त्या बाजूच्यान उदळशें, नवें, कुमारोडा हे गांव.
म्हणजे म्हाका सगळें गणीत चुकून थंय एक पोनेळ आशिल्लो. त्या पोनेळान स्वता तें वल्लून ती वडी त्या बाजून व्हरप आनी सकाळच्या गुरुजी शाळेक वचपाचो, बाकी सगळे लोक मायनीर कामां येवपाचे. म्हणजे ह्या बाजून त्या बाजून ते कडेन वचपाचें कोण नाशिल्ले. म्हणजे म्हाका स्वता चलोवन वचचें पडटालें. तरी दुसरो कोणी येतलो म्हूण ताजे बरोबर हांव हें जातालें. म्हाका चलोवपाक कळनाशिल्ली वडी. कांय वेळार असं जातालें की एकट्याकच वचचें पडटालें. एक वेळ तर असो प्रसंग आयलो की हांव स्वता व्हडी चलोवन घेवन गेलो, पूण ती कशी चलोवप ती म्हाका खबर ना. दुसरो चलयता तें पळयल्यार इजी दिसता. आनी हांव गेलो ती जोतीचेर म्हाका व्हडी व्हांवपाक लागली. व्हांवत तरी म्हजेर आकांत कितें करचें म्हणून कळना. शेवट खंय तरी एक कडेन झाडांक धरलें आनी ती व्हडयेक दोरी आशिल्ली ती बांदून थंय दवरली. कसो तरी हांव उडी मारून ते कडेन गेलो आनी हांव स्कुलाक पावलो. ताजे नंतर त्या लोकांक व्हडी मेळना, ती व्हांवत गेल्ली सकयल. मागीर तांकां कळ्ळें की ह्या बाजून देसाय गुरुजी गेल्लो म्हणटा तागेन खंय तरी ताणें सोदून काडली व्हडी आनी मागीर तें हें जालें. म्हणटा असो प्रसंग अनेक आयले. आनीक थंय ज्या जाग्यार पळय हांव टिचर म्हणून साकोर्डा गेलो थंय सगळीं टिचर म्हळ्यार स्वामी गुरुजी, कुंभार गुरुजी, कोरे गुरुजी, मोरे गुरुजी, महाजन, डेगवेकर हे सगळीं गुरुजी आनी ते बरे इस्टाब्लीश सारके हें जावन ते बेळगांव कोल्हापूर ह्या भागांतले. हय, बिगर गोंयकार ते. कारण गोंयांक तेन्ना शिकिल्ले लोक कमी आशिल्ले, मराठी शिकिल्ले आनीक ते सगळे लोकांक चान्स पडलो. आनी कोण 7वी शिकिल्लो, कोण मॅट्रीक शिकिल्लो अशे लोक ते. आनी ते उशेल बिशेल करून ताण आशिल्ले थंय सामके सगळे गुरुजी. आनी एकलो हांव 20 वर्सांचो 21व्या वर्साक आशिल्लो देसाई गुरुजी भुरगोसो. म्हणजे हांव त्या हातूंत कसोच सूट बसनाशिल्लो. तरी हांव कशें एडजस्ट करतालो. आनी त्या गांवांक म्हाका शंभू भाऊ बांदेकर ग्रामसेवक आशिल्लो. तो म्हाका अजून आमी मेळटा केन्नाय बरें हें करतात. तेन्ना आमी कितें एक्टिविटी बी करप आनी तो नाटक बिटक म्हळ्यार ताका सामकी उमेद. तेन्ना आमी थंय देवळा कडेन दिवा जळून दे सारी रात नाटक केलें. हय, अशें बी नाटक बिटक आमी तें थंय करताले. हें करता आनी ते आमकां बरोबरचे फ्रेंड जे गुरुजी आशिल्ले ते म्हाका बरोबर घेत नाशिल्ले कारण हांव तातूंतलो जालो ना. आनी हांव हे कोणी आमचे गोंयकार पळय आशिल्ले तांचे बरोबर मेळून मिसळून वागतालो. 2 वर्सां हांवें थंय नवें साकोर्डे थंय. आनी मागीर तुमी काणकोणा. हय, मागीर म्हजी काणकोणा बदली जाली. आनी काणकोणा जाली ती बदली खोतीगांव एडा गांवांक. एडा गांवांक. आनीक तो एडा गांव बी हांव त्या नोकरे निमित्तानूच पळयला. म्हणजे आमची पैंगीणसून जवळ जवळ 20 किलोमिटर. आनीक थंय वचप आमी सायकलीन. आनीक डेली वचून येवप शक्य नाशिल्लें. पावसा दिसांनी तर नाच ना. म्हणजे पावसा दिसांनी आमकां 2 न्हंयो क्रॉस करच्यो पडटाल्यो. आनीक भुतपालसून गेले नंतर आमदुकेक आमकां त्या न्हंयेक देंवचें पडटालें. न्हंयक सुद्दां देंवपाची टॅक्नीक आसा ती म्हाका त्या वेळार कळ्ळी. म्हणजे कमी उदक आसा म्हूण जर तूं वचशी थंय झोत मारता आनी तूं व्हांवन वता. चड उदक आसा तें कोंड, त्या कोंडींतल्यान क्रॉस जावप. म्हणल्यार हांव आनी नंद मास्तर नंदा सतरकर तो कुसकें आशिल्लो आनी हांव एडा. म्हणजे दोगी जाण बरोबर वचप. डॅरिंग ना इतले रानाक एकट्यान उदकांत देंवपाची. न्हंयचे देगी वचून कपडे काडप आनी ते सारके प्लास्टीक पोतयां हें करप. मागीर आमी घरा कडच्यान वयलें सामान उरतालें आमगे 5 दिसाचें आठवड्याचें कितें तें सामान सुमान सायकली बांदिल्लें उरतालें. तें सगळें सायकली बांदून सायकल उबारून धरप आनीक इतितले उदकांतल्यान आमी एक चड्डेचेर आमी क्रॉस जावप. ते कडेन त्या बाजून वतरीत परत आनी ते कपडे घालप ना कारण फुडें आनी एक 2-4 किलोमिटर वतरी आनी एक पंट आसा आनी एक न्हंय आसा. म्हणजे त्याच चड्डेचेर आमी ते तशेंच सायकल चलोवन फुडें वचपाचें. मागीर केळा पंट्यार वचून परत आमी न्हंयक देंवपाचें आनी क्रॉस जावन हें करपाचें वचपाचें. त्या वेळार अनेक विचार मनां येताले. व्हांवन गेल्यार काय, तो कितें करतलो, तो व्हांवल्यार हांव कितें करतलो, कशें वाचयतले एकामेकाक, अशें एक हें जाताली भावना. भंय सामकें. आनी अशें करून आमी त्या शाळेक पावताले. हे पावस दिसांनी हांव बाकी दिसांनी ओके म्हणजे उदक बी चड नासतालें. त्या गांवां वतरीच म्हाका जी पळय शाळा पळोवपाक मेळ्ळी ती शाळा म्हणजे एक अर्दवट बांदकाम केल्लें एक टिचर क्वॉर्टर्स तो. शाळा नाशिल्लीच. त्या हातूंत दार ना, खिडकी बसयल्यो नात, उगड्यो सगळ्यो.
आनीक फर्निचर तर नात ना, अशी लाकडाची व्हडली पाटी ह्यो दोन अशी एक आनी अशी एक दवरिल्ली चिऱ्याचेर चिरे दवरून ताजेर भुरगे बसताले आनी त्या हाजे मुळांत अशें करून दप्तर घालताले. म्हाका म्हज्या भुरगेपणांतली बांक याद जालो. हांव तरी बाकार बसून शिकला, हे त्या हाजेर बसून शिकतात. मास्तराक हें मास्तर थंय खुर्ची आशिल्ली खरी आनी टेबल खोटें खोटें म्हणजे कशें 4 मेडी मारिल्ल्यो अश्यो आनी ताजेर अशी फळ्या तुकडी दवरून ताका एक दोनी बाजून ताटो बांदिल्लो आनी तें टेबल मास्तराचें. एकच खुर्ची म्हणटा ती खरी आनी फळो आशिल्लो खरो आनी चॉक आशिल्लें. थंय आमी शिकयताले हांव थंय आनीक नंद मास्तर कुसक्यांक. अशे पद्दतीन शाळा. मुख्य म्हणजे थंयच रावन सगळें हें पडटालें करचें पडटालें काम. येवपा तशें मेळनाशिल्लें आनी दिसान दोनूय टायम भुरग्यांक शिकोवप. सांजचे राती नायट क्लास घेवप. बत्ती बित्ती पेटोवप थंय. प्रौढ साक्षरता प्रौढ साक्षरता वर्ग. बत्ती बित्ती पेटयले म्हणजे सामको उजवाडटो मागीर. नाजाल्यार लायट बीट म्हणटा तो विशयच ना, तो कोणाक खबरूय ना आनी कोणा तकल्यांकय बी ना. बत्ती बित्ती पेटोवन आमी गांवकाराले सोंप्यार बसपाचे, सगळ्यांक जे जमताले प्रौढ तांकां सगळ्यांक पाटी काडी दिवपाचे, तांकां तांगें नांव बरोवन तें चिरपा घालपाचें किंवां तें पळोवन ताणें बरोवपाचें. आनी ताका जोडून आमी रामायण, महाभारत, बिरबल, पंचतंत्र अशीं पुस्तकांतली एक एक गोश्टी हांवें वाचून बी दाखोवप, तांकां सांगप. आनी त्या मानान बरी चर्चा बी जाताली आनी कोणाय बरें कितें खबर आसल्यार तें सांगताले, हें करताले म्हणून बरें वतालें. सकाळची दिसभर भुरग्यांची शाळा, रातीन प्रौढ साक्षरता वर्ग. आनीक मुख्य म्हणजे कितें की गांवांतले कोणालोय अर्ज बरोवपा आसलो जाल्यार तो मास्तरान करपाचो. कोणालें वाद झगडीं जालीं जाल्यार तें मास्तरा म्हऱ्यान येतालें. कोणाचें कितें बरें कितें घडलें तें मास्तरा पर्यंत सांगप. कोणालें कितें एक कोणागेर केळीं घडाय पिकलो जाल्यार 5 केळीं मास्तरां येतालीं. पणस पिकलो जाल्यार थोडी एक तरी बरकेशीर मास्तरां येतालीं. मास्तर थंयच रावतालो. तो साकोडे आसतना गुरुजी आशिल्लो, हांगा तरी परत तो मास्तर जालो. गांवकाराच्या मने नाल्यार सोंप्यार चारी बाजून खोडून म्हणजे तें ताटी ताटी त्यो धरून जोडून गोट्या बी जशें पळय आमी गोरवां खातीर ताटी बांदता पळय त्यो अश्यो सायडीच्यान तशे प्रकारची खोडून एक खाट आशिल्ली. त्या खाटीर मास्तरां बिराड एक रानन हें बी सगळें. मास्तरान थंय जेवण बिवण करून जेवतालो हांव आनीक बरें चलतालें. म्हणजे एकूण त्या गांवांकच रावचें पडलें, गांवच्या लोकांक मिक्स जावपाक मेळ्ळें, तांची बरोबर तांची जिवनशैली कळ्ळी, तांची इनोसन्स कळ्ळें, तांची एकामेका कडेन वागपाचे वेव्हार कळ्ळे, तांची लोकसंस्कृती कळ्ळी, तांची अन्न संस्कृती कळ्ळी आनी अनेक करून हांव तें सामकें तातूंत भितर हें जावपाक लागलो. चडटे न्ही पूण अशे प्रकारे तातूंत इनवॉल्व जावपाक लागलो. त्यामुळे म्हाका खूब म्हणजे इतर शिक्षण जालें. म्हणजे मास्तर सुद्दां थंय शिकतालो, नवीन गजाली शिकपाक मेळ्ळ्यो. त्यामुळे म्हाका तांचे बद्दल जिव्हाळो, आपुलकी आनी तांची बरी बरी कल्चर पळय जें कितें आसा म्हणजे वागपाची सुद्दां व्हडली कुटुंब पद्दती म्हळ्यार एकत्र कुटुंब पद्दती सुद्दां घन्नी किंवा गांवकार हांणी खंयची कसली भान दवरची पडटा हें सुद्दां हांवें थंय पळयलें. म्हणजे नाजाल्यार तें येदें व्हडलें कुटुंब सांबाळपाक शक्य नाशिल्लें अशे प्रकारचें पळयलें. आनी थंय म्हाका तांची लोकसंस्कृती शिकपाक मेळ्ळी आनी ती मागीर घेवन फुडें वचपाकय बी म्हाका मेळ्ळें. म्हणजे म्हाका थोडक्यान सांगपाक म्हणजे तो केवळ शाळेचो मास्तर न्ही तर तो गांवाचो मास्तर जावन कशें काम करूं येता अशें. आनी त्या वेळार अशें एक हें जालें की रानाक काम करप म्हणजे एक शिक्षा अशें म्हणून आमी त्या वेळार मानताले. पूण नंतरच्या काळांत म्हाका कळ्ळें की ही एक संदी आनी ती तूं योग्य पद्दतीन जर ती वापरत जाल्यार तुका ती मेळिल्ली एक संदी आनी त्या संदीची तुवें भांगर करपाक जाय. खूबच सुंदर महेश भाऊ. म्हणजे एक देख घेवपा सारकी आयच्या आमच्या पिळगेन आनी आमच्या फाटल्या पिळगेन हें करपा सारकी. त्या वेळाचेर आयच्या काळा सारकेंच म्हाका दिसता शिक्षकाक शिक्षणा बरोबरच अध्यापना बरोबरच बाकीच्योय गजाली करच्यो पडटाल्यो न्ही. हय निश्चित खुबश्यो गजाली आनी ताणें योग्य सल्लो तांकां दिवचो पडटालो. कोण बरो ना जालो जाल्यार खंयच्या दोतोरा म्हऱ्यान वचचें तें सुद्दां मास्तराक खबर आसूं नाशिल्लें. आनी त्या वेळार म्हाका हांगा हेल्थ ऑफिसर म्हणून अण्णा दोतोर विठ्ठल देसाई दिल्लन दोतोराचो बापूय थंय आशिल्लो. आनी त्या काळांत थंय हेल्थ सेंटर बी कांयच नाशिल्लें.
म्हणटरी म्हाका तांणी फर्स्ट एड शिकयलो आपोवन आनी म्हाका इंजेक्शन करपाक शिकयलें आनी ते जस्ट चिटी दिताले कशे पद्दतीन कितें मिक्स करपाचें आनी तें कितली ml वापरपाचें आनी हें करपाचें त्या वेळार ते सिरींग बिरींग तो शिजोवन परत परत तोच वापरताले हें बी करून तेन्ना म्हाका इंजेक्शन करपाक शिकयलो आनी त्यामुळे मास्तर तो थंयचो क्लार्क तो थंयचो एडवायजर तो थंयचो आनी थंयचो दोतोरूय बी तो अशे प्रकारे म्हणजे खुबश्या लोकांक इंजेक्शन केलें हांवें मागीरची काळां ती मागीर सोडून दिलें कारण हें सगळें अवेलेबल जालें म्हाका तें करचें पडलें ना पूण अशे प्रकारची मास्तरकी अशे तो प्रकारची फॅमिली प्लॅनिंगाचो तो एक प्रोग्राम आयिल्लो तो हय त्याच वेळार न्ही की संजय गांधी तेन्ना आशिल्लो आनीक एक हें आशिल्लो प्रोग्राम आयलो की कुटुंब नियोजन आनीक 2 भुरग्यां नंतर प्रत्येकट्यान भुरगीं बंद जावपाची ऑपरेशन करून घेवपाची अशी एक हें आयिल्ली आनी प्रत्येक गव्हर्मेंट सर्वंटाक कंपल्सरी केल्लें संजय गांधीन कित्याक की एक तरी केस हाडूंकूच जाय जाल्यार तांकां प्रमोशन किंवा एक इन्क्रिमेंट अशें कितें तरी आमीश दाखयिल्लें म्हाका अण्णा दोतोरान सांगलें की एक कॅम्प थंय करया ते लोक कांय येवन हांगा आपली हें करपाचें ना कितें फॅमिली प्लॅनिंग ऑपरेशन बी करून घेवपाचें ना तेन्ना आमीच एक कॅम्प करया थंय आनी तो हें करया कितें थंय जे जे लोक मेळटा केसी तांकां ऑपरेशन बी करया अशें म्हणटरीच हांवूय बी म्हळ्यार तयार जालो कित्याक म्हाकाय बी म्हज्या नांवार 1-2 केसी तरी हें करपाक मेळटल्यो जशें पळय आमकां दाखयलां आमीश अशें म्हणून म्हणजे तांणी एक दिसाच कॅम्प करपाचो थारायलो आनीक तेन्ना ताणें थारायलें की कॅम्प मागीर दिसभराच कॅम्प उरतलो आनी रातीन आमी एक पिक्चर बी दाखोवपाक जाय पिक्चर म्हणजे त्या गांवांक लायट ना कांय ना आनी त्या गांवांतल्या लोकांनी पिक्चर म्हणटा तें केन्ना पळयलोच ना आयुश्यांत अशे प्रकारचें म्हणजे कसलो पिक्चर घेवपाचो असे प्रश्न करतले हांवें म्हळें तांगेले हातूंक शिगम्याची गाण्यां राम कृष्ण किंवा हे बाकी लोकवेदां भितर ते आसात म्हळ्यार तांगेल्या हातूंक भितर रामायण महाभारताची बऱ्याचश्यो गजाली तांकां खबर आसात म्हणजे खबर आशिल्लेंच घेवन एक पिक्चर कित्याक दाखोवन नयो म्हणटरी महाभारत पिक्चर आमचे कडेन हाडया त्या दिसा अशें ताणें म्हळें तो घेवन ते सगळे हजर जाले दीसभराच्या कॅम्पा खातीर आनीक आमचे ज्या शाळेक हांव शिकयतालो पळय थंयच ऑपरेशन थिएटर बी तयार जालें ऑपरेशन थिएटर म्हळ्यार कितें ज्यो खिडकी उगड्यो आशिल्ल्यो ताका पड्डे लायले कितें चादर बी लावन आनी हें करून आनी एक कितें खाट काय बांक कितें हाडून थंय घालो खंयचो तरी आनी तें ऑपरेशन थिएटर जालें पूण मेळ्ळें दीसभर प्रयत्न करून कोण आयकुपाक तयार ना कारण त्या वेळार ती जागृताय नाशिल्ली ती जागृत 5 भुरगीं आशिल्ली शेवट एक नडकेचो भिस म्हणटा तो ताका 5 जाण भुरग्यां तो ताका ताणें धरलो खबरी सांगत थंय व्हेलो त्या हाजे कडेन खबरी सांगल्यो हें केल्यो तें केलो आनी ताका न्हिदयलो हें केलो पळया हें तें कितें सांगलें आनी तितलो हांव भितर दोतोर ते आनी बाकी ते तोंडा बांदिल्ले हे बांदिल्ले तेच वचपाचे भितर त्या भिशाक ताणें कन्विन्स करत व्हेलो त्या ऑपरेशन थिएटरा म्हळ्यार मगज त्या शाळेक आनी थंय ताका कितें सांगलें कितें केलें तें म्हाका भितर हें नाशिल्लें कारण ते तोंडा बिणा बांदिल्ले आनी हातां अस्त्र शस्त्र घेतिल्लेच लोक भितर ताका न्हिदयलो हें केलो कितें केलो पूण आवाज सो जातालो म्हळ्यार तो नाकारतालो म्हणजे ना हें करतालो आनी जेन्ना ताका सोडलो भायर हें करून पूर्ण करून तेन्ना तो बोवाळ मारत गेलो आपलें हें करत नंतरची कित्येक वर्सां तो ती खबर आपल्या कशें करून हें केलें तें तो रंगून सांगतालो म्हळ्यार कितें राकेस कशें तोंडा बांदिल्ले हातांक हें घेतिल्ले तें घेतिल्ले अशें तें आपल्याक ताणें धरलो हें केलो आनी कितें कितें केलें तें तो सांगतालो आनी मागीर रातीन ते आसा पिक्चर हय त्या दिसा मागीर संपूर्ण जालो एकच केस मेळ्ळी ती बी अशी पद्दतीची आनी रातीन त्या दिसाक मागीर पिक्चर दाखोवपाचो ती बी खबर बरी मनोरंजक आसा ती कितें जालें की तांकां बाबड्यांक आतां इनोसंट लोक ते बरे हाजे आनी केन्ना पिक्चर पळयलें ना केन्ना नाटक बी पळयलां म्हणजे ताणें कितें केलें उजवाड ना न्ही म्हणजे जे जे लोक पळय ते गांवकारां आंगणा जमले ते गांवकारां आंगणा भायले वटेन एक माड आशिल्लो त्या माडाक तो स्क्रीन बांदलो म्हणजे हांणी पळय ज्यो चिमण्यो लाटण हें ते पळय हाडले ते सगळीं ताणें व्हरून त्या सकयल दवरले आनी हय म्हणपाक लागले की तांगे भाशेक हांव ह्या काळखां आनी कितें दिसतलें अशें तांगे भाशेन उलयता ते म्हणटरीच म्हणून आमी ते थंय पेटोवन दवरलो अशें मातशें कितें दिसूं नाका
काळेल्यांक कितें दिसता धाकटे म्हणून अशें म्हणटाले. मागीर हें सगळें जेवण बिवन तयार जालें आनी आयले आनीक तांणे ते लाटण काड हें काड तें काड काळेल्यांक कितें चवचलें म्हण ते म्हणटात. जाल्यार हाणें जनरेटर स्टार्ट मारलो, बल्ब पेटलो, घे सगळीं खुश. बल्ब पेटलो. पयल्या खेपे ताणें पळयलो असो कित्याक लायट बीट म्हणटा तो विशयच ना न्ही. 50 वर्सां पयलीं 1975-76 खबर. म्हणटरीच ती लायट पेटली हें जाली आनी तें पिक्चर सुरू जालो. पिक्चर सुरू जाल्यार कितें सांगता. आमी कबड्डी जावं हे पळय जे खेळाक कशें पळय एकमेकाक फोर्स बीस दितात त्या प्रमाणे ते सगळें फुडें फुडें म्हणजे तो भिमाचें तें मिश्टयुध्द आनी हें तें सगळें हें आसा. धर तेका, मार तेका, घाल घाल मिठी घाल पांयां घाल, उडय तेका नडय खेळ सामको बोवाळ आनी जणू काय सामनोच चल्ला कबड्डीचो अशे प्रकारचें. आनी सगळें बरें करून उलोवन हें करून तें करून तो पिक्चर सामको ताणें बरो एन्जॉय केलो सगळ्या लोकांनी. आनी तो पिक्चर सोंपतरीच म्हाका कशें सोडनात. हें कितें दखयलें काय म्हणटा हें कोणें कांय पळयलें नाशिल्लें आनी हें कशें करून हाडलें आनी कशें करून हें हांगा तें दाखयलें आनी हें कितें केलें तें तांकां कशेंच गणीत सुटना. तेय बी न्हिदपा वचनात आनी हें सगळें आपलें सामान सुमान कवळून दोतोर भितर सगळे ते गेले तांचे पद्दतीन. मागीर आमी उरले. म्हाका तें कशें सोडनात. हें कशें दखयलें कशें केलें तेंच सांग म्हण तांकां कोडे तें. आनी हे दी व्हडली येतली लढाय जाली, युध्द जालें, हें जालें तें कशें तें पल्ली बिल्ली घाली पल्ले बसले ते सुसेगाद. म्हाका न्हिदपा जाय, फाल्यां शाळें वचपाक जाय, शाळा करपा जाय न्ही, तें लागींच शाळा. हांव वचून न्हिदलो. ते मागीर रातभर जागरण करून तें सगळें तेंच उलयतात. हो मास्तर म्हणून हें मास्तराचेर सगळें तें रामायण महाभारताचें आसा आनी तें मास्तरान कशें केलें तें खूश सामकें. दुसरी दिसा सकाळ फुडें हांव जर शाळें वत जाल्यार आमकां भुरगे थोडे आनी बॅग बोटवी चड. म्हणटकीर हांवें म्हणलें आरे हे खंय गेले तर ते राती शिलेम दाखय कडेन गेल्यात. म्हणटकीर हांव म्हणलें हय म्हळ्यार हांव उठलो आनी थंय गेलो त्या आंगणाक. जाल्यार थंय ते आंगणा भायले वटेन ज्या माडा पळय तो हें बांदिल्लो थंय ते सगळें अशें करून पत्र काडून कितें तरी सोदतात भुरगे. आनी जाणटे म्हणटात तांकां हय तुमकां मेळपा आयले ते कडेन मारले गेले त्या दोंगरार आनी त्या जाबजून गेले ते त्या रानांक गेले. तुमकां मेळूं आयलें ना. कितें तें कितें काय म्हळ्यार बाण. राती पळय लढाय पळय केल्ली मागीर कोणाक दिसपाचें हो एक बंडल मारता म्हणून. खरेंच ते इनोसंट. खरेंच ताणें आयुश्यांत पयली खेपेक तो हें पळयला आनी पिक्चर म्हळ्यार कितें आसता आनी कितें आसता तेंच मुळांत पळयलां. तांकां अजून परिचय जालो नाशिल्लो. मागीर सांगपाचें म्हळ्यार कितें कांय जाणटे लोकांक आयुश्यांतलो पयलो आनी शेवटचो पिक्चर जालो आनी काही लोकांचो तो चडश्या लोकांचो तो पयलो पिक्चर जालो. मागीर हांवें तांकां म्हळें तांगेलें एकमत बाण मारल्यात पण ते पडल्यात. भुरग्यांक दिसता हांगा पडल्या म्हणून आनी जाणट्यांक दिसता ते रानांत त्या दोंगरा ह्या रानांत त्या रानांत ते कडेन गेले तशें हांगा पडचें न्ही म्हणटे. पूण म्हाका न्ही थंय आर्ग्युमेंट करपाक कांयच जाता ना. म्हणटा हांवें तांकां सांगलें चला तुमी बाण सोदतात पयलीं सांगपा न्ही तांकां सांगपा येता एक 4 बाण पयलीं काडून दवर अशें म्हणपा येतालें. दुसरे खेपे करया तें अशें म्हण सांगून त्या भुरग्यांक घेवन हांव शाळेक गेलो आनी म्हगो शाळा सुरू केली. त्या दिसून मास्तरा कडेन पळोवपाची आनी एक नजर वेगळी आनी मास्तराचें कौतूक म्हळ्यार इतलें ह्या मास्तराक कितें शक्य ना काय म्हण म्हाकाच दिसता. म्हळ्यार हांव तें कशें तांकां समजून दिवपाक आनी शकना. म्हाका आनी थंय आर्ग्युमेंट करपाक कांयच जातना. अशें करता करता मास्तर सांगल्याचो सामको हाजो जाल्लो आनी अशी परिस्थितीक म्हजी 2 वर्सांनी बदल जाली. आमोण्यार आयले. आमोण्या जी आयज काणकोणा लोकविश्वास प्रतिश्ठान जी खाशेल्या क्षमतायेच्या भुरग्यां खातीर जी शाळा आसा ती स्थापन जावपा फाटल्यान तुमचो बरोचो हें आसा. म्हणजे म्हाका याद जाता हांव स्वता कांय 1-2-4 दीस तुमचे बरोबर भोंवला कांय घरांनी त्या वेळाचेर. ती भुरग्यांक खंयच्या घरांनी अशे तरेची भुरगीं आसात तांकां जागृताय करपाक तांकां ते शाळेंत धाडपाक ती कितें आशिल्ली ताचे फाटली ती भावना. तुमी त्या कमिटीचेर बी एडवायजरी कमिटीचेर बी काम केलां. काही काळ आतां मडगांव पावलो म्हणल्यार तुमकां शक्य जालें ना पूण तुमी आमच्या फाटल्यान आसात. विशय आसतालो की हांव जेन्ना मास्तिमळ शाळेंत काम करता तेन्ना अशे क्षमतेचो एक भुरगो एडमिशन घेवन आमचे थंय आयलो. ताणें म्हाका खूब हें म्हळ्यार बेजार केलो. हांव त्रास म्हणना ताका बेजार केलो. म्हणजे कसो आपूण लायन म्हणप घास मारपा येवप आपूण मारुती म्हणप खांदार बसय म्हणप म्हाका आनी कितें म्हणजे डिस्टर्ब करप शिकोवपा दिवप ना.
म्हणजे हांवें त्या काळाक येवजिलें की ही एक चॅलेंज म्हणून म्हजे मुखार आयल्या. ह्या भुरग्याक तूं कशें शिकयतलो असो प्रस्न म्हणजे म्हाका. आनी तागेली सगळी फुलफील करून तागे म्हणणें सगळें हें करून हांव ताका म्हजे म्हऱ्यान बसोवन आतां तूं गणपती सगळें तागे करतरी ताका सांग आतां तूं देव आतां तूं गणपती म्हणून ताणें अशें बसोवन बसोवप म्हणजे म्हऱ्यान खुर्ची दिवन आनी मागीर भुरग्यांक शिकोवपाक लागप. अशे प्रकारे ताका हाताळप हें करप. तो घास मारपा आयलो जर जायत जाल्यार म्हगेलो लायन शाणो जावं पळय हळू घास मारता अशें म्हणून हळू हात दिवप म्हणजे ताणें घासय बी हळू मारप. अशें करून ताका कंट्रोलाक हाडून केलो सगळें. आनी तो आज म्हाका अभिमान दिसता की तागे भयण ज्या पर्संटेजीन पास जाल्ली SSC किंवा हाका ताज्या चड पर्संटेजान तो पास जालो आनी तागे बापायक हांवें उतर दिल्लें की हो ताज्या हुशार म्हणजे हें जातलो म्हणून. आनी आजय तो केन्नाय ज्या ज्या वेळार संदी मेळटा तेन्ना तो ताजो बापूय म्हाका मेळपा येतात. आनीक आजय तो बरे भशेन कॉलेजीक शिकता. तेन्ना म्हाका अशें दिसलें की अशीं कितलीं भुरगीं आसा कोण जाणा काणकोणाक तांची वेवस्था कितें करपाची म्हूण एक सर्वे करपाक सुरवात केली. सोशल वेलफेराक म्हाका थोडी नांव मेळ्ळी. मागीर घरा कडेन विजीट करून केलें आनी मागीर म्हाका लक्षांत आयलें की 40-45 भुरगीं त्या वेळार म्हाका मेळ्ळीं. शाळा सुरू करपाची कर जाल्यार ती स्वता 2 वर्सां चलोवची पडटा म्हणटकच ती शक्य ना. म्हणटकीर अशी खंयची संस्थे कडेन अशी शाळा आसा ज्या संस्थे कडेन आमी वयच्यान तुमची ब्रँच हांगा हाडया अशें म्हणून मागीर म्हाका तुमचे सारके सहकारी मेळ्ळे आनी आमी त्या संस्थे कडेन गेले. लोकविश्वास संस्थे कडेन लोकविश्वास संस्थेक रिक्वेस्ट केली की आमकां एक शाळा काणकोणा तुमची ब्रँच उगडा म्हणून. ताणीय आमकां सांगलें इतलें पयस आमकां कठीण जातलें. तुमी जर लोकल एडवायजरी कमिटी म्हणून स्थापन करून जर तुमी जर संपूर्ण हें करतात तयारी जाल्यार आमची बॅनरा अंडर आमी तें करया म्हणलें आनी त्या पद्दतीन ती शाळा सुरू जाली. महेर भाऊ शिक्षक म्हणून जायते फावटी एखादो भुरगो वर्गांत जावं शाळेंत एका विशिश्ट पद्दतीन वागता. एखाद्या दिसाक घरा कडेन दिल्लें काम तो करनासतना येता. अशा वेळाचेर आमी अशें घडटा जायती फावटी जायते शाळांनी की शिक्षक ताजी त्या 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 गजाली फाटली परिस्थिती वस्तुस्थिती कितें आसता ती समजनासतना त्या भुरग्याची मानसिकताय कितें खबर आसता जाणून घेनासतना ताका ख्यास्त दिता. अशा वेळाचेर भुरग्याची एखादी भुरगो जेन्ना खंयची गजाल करता तेन्ना ताजे फाटल्यान कारणां कितें आसा ती सोदून काडप भोव म्हत्वाचें आसा. तुमच्या शिक्षकी जिणे कडेन आमी जेन्ना पळयतात तेन्ना तुमी ह्यो सगळ्यो गजाली बारीकसाणेन पळयल्ल्यो आमकां दिश्टी पडटा. जाणीवपूर्वक तुमी भुरग्यांची बॅकग्रावंड भुरग्यांची परिस्थिती भुरग्यांची मानसिकताय समजून घेवपाचो प्रयत्न केल्लो आमकां दिश्टी पडटा. ताजे विशीं सांगशात. शेवटच्या काळांत 17-18 वर्सां शेवटची काळां हांव थंय आशिल्लो तेन्ना मुगे खुबशीं भुरग्यां वेगवेगळी हाजी कास्ट किंवा हाजी धर्माची कारण मास्तेमाळ हें मिनी इंडिया अनेक कडचे लोक शिफ्ट जावन येवन थंय राविल्ले आसात. त्यामुळे वेगवेगळे प्रकारचे लोक आमकां थंय मेळटात पळोवपाक. म्हळ्यार दोतोर अमन दोतोराली भुरग्यां अजीत पैची भुरग्यां वल्लभ पैची भुरग्यां बरोबरच तवडकाराची बी भुरग्यां रमेश तवडकाराची आनी अनेक हे जे मजूर बी हातूंत म्युनिसिपालिटीक वर्कर बी आसता सफाई कामां तांची भुरग्यां अशा प्रकारची सगळी प्रकारची भुरगीं थंय शिकतालीं. कांय भुरग्यां वेळान येतालीं आनीक तांची कारण आमी समजून घेवची पडटालीं. ताका वेळ जालो म्हणून शिक्षी करप हें न्ही कित्याक लागून वेळ जालो हें समजून घेवप. कारण म्हाका अशी याद आसा की हांव जेन्ना पळय आशयाक प्रायमरी स्कुलाक वेलवाडा पावोवपाक गेल्लो तेन्ना शेषकलबाई ताका पावयलो आयलो. शेषकलबाईन ताका सांगलें की तुका वेळ जाला ग्रावंडाक फेरी मार म्हणून. ताणें सांगलें बाबा लागून आपल्या वेळ जाला बाबा सांग म्हणून फेरी मार म्हणून. म्हणजे त्या बाईन म्हाका सांगतरी खबर कळ्ळी की तो मातसो सुबेज म्हणून तो आपल्या अशेंच सांगता म्हणून आनी ताणें हें फेरी मारलो ना म्हणून. तेन्ना म्हाकाय बी विचार करचो हय मरे तो तर केन्ना तयार जावन आशिल्लो म्हाका कपडे घालून भायर सरपाक वेळ जालो म्हण ताका वेळ जालो. हो विशय तेन्ना म्हाका कळिल्लो तेन्ना म्हजी मास्तरकेच्या टायमाक हांवें भुरग्यांक वेळ जालो म्हण शिक्षा केलो ना केन्नाच समजून घेतलें. एक तर भुरगो म्हाका चिदानंद म्हणून एक भुरगो तो रडत आयलो शाळेंत आनीक उशिरान आयलो आनी तो रडत आसा अशें म्हणून बाकी भुरग्यांनी तक्रार केली म्हजे कडेन बाबा हें केलें म्हणून रडटा म्हणून. ताका म्हऱ्यान आपयलो विचारलें बाबा कितें जालें तर तो म्हणपाक आपल्याक बापायन मारलो आनीक राती वाडली ना सकाळीं कांय खावपाक दिलें ना अमूक दिलें ना. म्हणजे ताबडतोब हांवें कितें केलें एक मॉनिटर आशिल्ल्या सांगलें की तूं तांकां श्रुतलेखन घाल बरोवपाक घाल म्हणून त्या भुरग्याक घेतलो आनी भायर सरलो स्कुटरीन तेन्ना.
आनी हॉटेलांत गेलो आनी ताका जाय तें खा म्हण सांगलें. ताका सगळीं खावपा पिवपा दिलें आनी सांगलें. हांवें बी त्या निमित्यान भाजी पाव बी खाली आनी हांव ताका घेवन आयलो. आनी मागीर हांवें ताका विचारलें नेमकें जालें कितें. तेन्ना तो सांगपा लागलो म्हाका की आपल्यान म्हणपा लागलो बापायल्या खिशांतले 20 रुपये काडले. आनी तो बापूय म्हळ्यार असो म्हाका तेजी बॅकग्रावंड खबर आशिल्लो. खबर आसल्यार बऱ्या पडटा. तो जल्मा आयलो तेन्ना ताजी आवय बापायच्या म्हऱ्यांत ताका सोडून ती नाच जाल्ली. त्या भुरग्या आवयचें तोंडूय पळयलें ना सारकें. आनी बापूय येना आनी तो सर्तीकार सर्ती विकता काणकोण. म्हणटरीच ताका बापूयच न्ही आनी ताणें तागेर खिशांतले 20 रुपये काडले म्हण ताणें ताका मारलो. आपूण सगळीं तुजे खातीर करता आसतना तुवें कित्याक काडली काय म्हणून. आनी उपाशी दवरलो आनी सकाळ फुडें हें करपा दिलें ना. मागीर हांवें तो धडो शिकोवपाचो आज. चोरी करून नजो म्हणटा तो. बापूय म्हळ्यार कितें आवय म्हळ्यार कितें अशें करून तें तो हें शिकयलो. पुस्तक बाजू हें शिकोवपा मेळटा न्ही तुका. आनीक तशें जातरीत ताणें म्हाका खरें खरें सांगलें. ताका जर हांवें पयलींच जर उशिरा जालो म्हणून सांगून जर शिक्षा केल्ली जाल्यार ताका तुजी बापूय बापायचे बद्दल आनी शिक्षकूय आपल्याक कोण असो ह्या हातूंक खूब म्हत्वाचें समजून घेवपी आपल्याक. आवय तर नात ना बापूय तर उपाशी दवरता. शाळेंत गेलो जाल्यार मास्तर भायर दवरता. हाका हें ना न्ही. हाजे वेल्यान आनी भुरगे आशिल्ले जे गरिबींतल्यान आयिल्ले हें आशिल्ले. म्हणटा दुसरी खबर सांगता की तो ताका गव्हर्मेंट कपडे दिताले ड्रेस फुकट गरिबांक. पूण ताका कपडे दिले काय एक विका नंतर तागे कपड्याचो कलर बदलतालो. ते व्हायट आशिल्ले ते कॉफी कलर जावन येतालो. आनी म्हणटा अरे तो निवळ करून घालून यो. अरे तूं न्हांवन धुवन यो. तो स्मार्ट भुरगो सगळी खबरी सांगता सगळीं सांगता पूण कपडे निवळ घालना निवळसाणें येना शाळेंत. म्हणटा आमी तेजे बेजारतात. बाई बी बेजारता. आमी सगळे बेजारता म्हण कितें करतले उपाय म्हण एक दीस हांव ताच्या घरा कडेन गेलो. मस्ते म्हळ्यार ITIच्याकय वयर दोंगरार सारकी तागेली एक झोपडी. आनी त्या झोपडेक सगळी बाजूच्यान पावळी जमनी लागल्या. आनी एक कडेन अशें एक होलस आसा गोल अशी. तातूंतल्यान अशें करून बुडक्कन भितर वचपाचें. भितर वच जर जाय जाल्यार एक ताका खांबो आनी सगळी बाजूच्यान तें अशें देंवलां आनी ताका चुट्टां लावन ताणें तें हें केलां. आनी 2-3 जाण भुरग्यां तागेलीं आवय आनी बापूय दोनी सफाई कामगार. एक त्या मदल्या हाका खांब्याक एक मेडीक बरें भक्कम आसा. कितें 25 तरी खिळे. एका हाका चिमणी लावपाची. बाकीच्यांक कसली तांदळां पिशवी लावपाची बाकी आनी कितें लावपाचें सगळें. थंय बोटू लावपा खातीर खेळ नाशिल्लो. तागेले कपडे लावपाचो विशयच नाशिल्लो. घरांतलें सगळें कपाट डायनींग टेबल ड्रेसींग टेबल हें तें सगळें म्हळ्यार तो खांबो. आनी त्या खांब्याक वयर सगळें काळें पडिल्लें ते चिमणेच्या हाका लागून. त्या भुरग्याक अभ्यास करता म्हळ्यार काळोख. त्या झोपड्यांतल्यान भायर सरल्यार खंय तरी बसून ताणें अभ्यास करपा जाय. आनी त्या वहीक चिकोल लागलो म्हण आमी ताका मारतले मास्तर बाई. आनी ताका तर आंगावेले कपडे काडून दुसरे कपडे घालपाक चान्सच ना. न्हातलो जाल्यार ते कपडे काडून दवरतलो न्हातलो आनी परत तेच कपडे घालतलो अशे प्रकार. म्हाका दिसलें बरें जालें हांव आयलो तो ह्या घरा कडेन की ह्या भुरग्या कडेन पळोवपाची म्हजी नजर बदल्ली. ताका आनी एक ड्रेस सेट दिलो. आतां ताका सांगलें शाळें आयले नंतर हे कपडे घालपाचे. हे कपडे घालपाचे शाळेंत बसपाचो. सगळीं भुरग्यां सारकें दिसलो. शाळेंतल्यान घर वता आसतना हे काडून दवरपाचे ते तुगे कपडे घालून वचपाचे. डेली ते तशें उरले कपाटान दवरपाचो. हो ताका उपाय आनी उपाय ना. त्या दिसाक हांवें आमगेल्या दोनी बाईंक सांगलें विकांतल्यान एक दीस तुमी एक 2 भुरग्यांची तरी घरा कडेन विजीट करपा जाय. ज्या मुळे त्या भुरग्याच्या घरा कडची परिस्थिती ताजी एकूण जिवनशैली आनी तो आमचे कडेन येता तें तुमची नजर ताचे कडेन पळोवपाची बदलतली. ताजी समस्या कळटल्यो आनी आमी वेगळे पद्दतीन ताचे कडेन पळोवपाक लागतले. आनी ताजो परिणाम बरो जालो. आनीक आमगेली शाळेंक मार ना. भुरग्यां आपुलकेन हें करप आनीक अशें करून इतर शाळां बाजूच्यो बंद पडल्यो. आनीक आमचे शाळेंत भुरगीं वाडत गेलीं. काणकोणांतली ह्या काळांत शेवटच्या त्या 2010च्या नंतरच्या काळांत सगळ्यांच्या व्हडली शाळा ही मस्तेमाळ जाली आनी सगळ्यांच्या चड शिक्षक हे जाले. ह्या दुसऱ्या भागा भितर आमी महेंद्र भाऊचे जे शिक्षक म्हणून जे योगदान आसा
आणि शिक्षक म्हणून योगदानाक धरून ताजो सामाजीक वावर आसा ताचे विशीं आमी समजून घेतलें. आमी फुडल्या भागां भितर महेंद्र भाऊचे सामाजीक वावर, तांचे कुटुंबीक जीण ह्या संदर्भांत समजून घेतले. ह्या एपिसोडा पुरतो महेंद्र भाऊ तुमकां चड आनीक चड देव बरें करूं.